देवाचें उतर ह्या नियाळ मालांत सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. आयच्या बागेवंत आंकवार मारयेच्या स्वर्गार वरोणाच्या परबे दिसा देवाचें उतर क्रिस्ती जिविताचे संपूर्णयेचेर आमचें मन ओडटा. रोकोसा वेणेचें पुस्तक ह्या संवसारांत देवाच्या राजाच्या खातीर कश्ट दोगड संतोस्तले पवित्र सोबेक निमाण्या काळांत वो शेवटाक मेळटोल्या जोयता विशीं उलयता. जी कोण क्रिस्ता सोवें जियेतात आनी मोडटात ती क्रिस्ता सोवें जिवीत आसतली आनी शेवटाक क्रिस्ता उदेशी ती देवाच्या राज्याची संपूर्ण भागीदार जातली म्हूण सांत पावलू सांगता. जेजू क्रिस्ता सोवें दर एका जेजूच्या पाटलावदाराची आनी पवित्र सोबेची संपूर्णय आसा म्हूण दोनूय वाचपां शिकयतात. चोर परवेदार देवान आपणाचेर ल्हानवीक दाखोवणेचेर दिश्ट घाल्ली आनी सगल्यो पोरजां आपणाचेर दिश्ट घालतल्या म्हूण आपल्या गिता उदेशी आंकवार मारिया उच्चारता. आंकवार मारयेच्या स्वर्गा वरोणा विशीं जें कितें देवान तिका बसयल्लोलें तें संपूर्ण जाता. आंकवार मारिया जेजूची दारीन आनी तिच्या विश्वासीपणांक ती पयली संपूर्णयेक पावता. आंकवार मारिया पवित्र सोबेचो नमुनो. जी संपूर्णय आंकवार मारयेक फावो जाल्ल्या तीच संपूर्णय पवित्र सोबेक आनी आमकां फावो जातली म्हूण आयच्या परबेक उदेशी स्पश्ट जाता. आंकवार मारयेची देख घेवन आमी आमचे संपूर्णयेचे खातीर ल्हानवीकपण आनी सेवे चाकरे उदेशी वावरूया. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळें देखून देव बरें करूं. आमी पोत्तून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.